बांबोळीच्या होली क्रॉस ते आक्षे मेरेनच्या राष्ट्रीय महामार्गार 2023 सावन कितले अपघात जाल्यात तशेंच अपघात टाळचे खातीर कसली उपाययोजन केल्या हाची माहिती आमदार विरेश बोरकारान मागयल्ली। मुख्यमंत्र्यान दिले जापे प्रमाण 1 जानेवारी 2023 ते 30 जून 2025 मेरेन वट्ट 20 अपघात ह्या महामार्गार जाले। तातूंत 15 भिरांकूळ अपघातात 16 जणांनी जीव वगडायलो। तातूंतल्या 8 स्वय अपघातात 7 जणांक मरण आयला। रस्तो हुपतना 3 जणांक गाडयांनी धपको दिल्ल्यान मरण जाल्यार 13 जणांक गंभीर दुखापत जाल्ली अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान दिली। अपघात टाळपा खातीर आक्षी पुलिसांनी घोशीत केल्ले कांय ब्लॅक स्पॉट आनी केल्ली उपाययोजनांची मागणी। आक्षी ते गोवा वेल्हा बायपास मेरेनचो रस्तो, शिरदोन उड्डाण पूल ते आंतरराज्य पुलीस बिनतारी कार्यालय बांबोळी, होली क्रॉस ते CBI कार्यालय आणि GMC ते मिलिटरी कॅम्प हे 4 वाठार अपघातांचे ब्लॅक स्पॉट म्हणून घोशीत केल्यात। अपघात टाळपा खातीर आक्षे पुलिसांनी उपाययोजनांची मागणी केल्या। तातूंत सायनबोर्डाची रोशनाय, हेडग्या गोरवांक धरून गोशाळेत व्हरप, स्पीड ब्रेकर घालप, रस्त्याक कुशीक रावन विक्री करप्यांचेर कारवाय करप तशेंच होली क्रॉस वाठारात मेटल रॅलिंग बसोवप आनी हेर उपाय येवजण्यो लागू करपाची मागणी केल्या। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।